नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार। गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सुदीन पॉवरफुल जाल्यार निळकंठाक नुस्तेमारी आनी समाज कल्याण सुभाषाच्या हातीन। मुख्यमंत्र्यान वाटली महामंडळां। नव्या वेंचून आयिल्ल्या अपक्षाकूय फुटली महामंडळाची सर्त। रेव्होल्युशनरी गोवंसाचो सुदीन ढवळीकराक पडला बरोच भंय। ढवळीकर आनी रेव्होल्युशनरी गोवंसाचे दिसान दीस वाडटात झगडे। धर्मेश सगलानीक मेळ्ळी बेल। 50 लाख खंडणी प्रकरणात पुलिशेन केल्लो तेका अटक। उच्च न्यायालयान केली पिसुल्लेची मिनाची येरादारी स्थगीत। आणि गोयच्या कलाकारांनी मेळयली हरिद्वारान घेतिल्ल्या सर्तीत 28 भांगर पदकां। आता खबरो विस्तारात। हालींच सोपूत घेतिल्ल्या 3 आमदारांक मंगळारा खातीं दिली। हातूंत मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकराक वीज मंत्रीपद, अक्षय उर्जा आनी गृहनिर्माण मंत्रीपद, जाल्यार निळकंठ हळर्णकाराक नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन खातें, फॅक्टरी अँड बॉयलर्स मंत्रीपद मेळ्ळा। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाका समाज कल्याण खातें, न्हंय येरादारी आनी पुरातत्व खातें दिलां। जाल्यार शिक्षण खातें, बंदर कप्तान खातें हें मुख्यमंत्र्यान मात आपले कडेनूच दवरलां। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा वेगवेगळ्या महामंडळाचें वांटप केलां। हातूंत गणेश गांवकर हांकां GTDC, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां GIDC, दाजी साळकर हांकां SGPDA, जेनिफर मॉन्सेरात हिका NGPDA, प्रेमेंद्र शेट हांकां हॉर्टिकल्चर, उल्हास तुयेकर हांकां KTCL, प्रवीण आल्लेकराक हस्तकला, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां इन्फोटेक कॉर्पोरेशन, जीत आरोलकराक गृहनिर्माण, डॉक्टर देवया राणे हांकां फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, आंतानियो वाज हांकां खादी बोर्ड आनी जोशुआ डिसोजा हांकां GSIDC अशी खातीं वांटप जाल्या। रेव्होल्युशनरी गोवंसाचो सुदीन ढवळीकराक बरोच भंय पडला। ढवळीकर आनी रेव्होल्युशनरी गोवंसाचे झगडे दिसान दीस वाडटात। सुदीन ढवळीकरान उजो आनी पोगो विशीं केल्ले टिकेचेर मनोज परब बरोच बेजार जालो। मनोज सुदीनाक नालायक म्हणटा आनी सुदीनाक मंत्री केलो म्हणून भाजपाचेर टिका करता। सध्या मनोजाचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला। आमी जाणा तुका उज्याचो भंय दिसता, तुका सपनान उजो दिसता, जेयताना उजो दिसता, न्हाताना उजो दिसता, तुका एसेंब्लीन उजो दिसता। एसेंब्लीन आमचो उजो पावल्लो आसा तो तुका एवरी टायम तुज्या फुड्यान दिसता आनी तूं भियाता आनी तूं तकली उडयता आनी जाणटेपणान तुका तो उजो हँडल जायना। रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मनोज परब ढवळीकराचेर बरोच तिडकला। ताची कारणांय तशीच आसात। मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकरान कांय दीस फाटीं उजो आनी पोगो खंय, उजो लाया पूण पालोवपाचो प्रयत्न जावंक जाय तुमचे कडच्यान अशें वक्तव्य केल्लें। आमी लोकशाहीचेर खूब आसा ते आतां कोण आयल्या ते म्हणटा उजो आनी पोगो। उजो लाया तुमी पूण तो पालोवपाचोय प्रयत्न जावपाक जाय तुमचे कडच्यान, जाल्यार तो उजो लावन तुमी खंयचे खंय वचूंक शकना। पोगो बील तुमी कशें मागता? आमी शपथ घेता। कितें शपथ घेता? तुमी शिकल्या, हांवूय शिकलां, हांगा कितलींशींच भुरगीं आसा। आमी भारतीय आहोत। हो जेन्ना आमी दुसरे तिसरे चवथे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्था जेन्ना वी ऑल आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना पोगो बिलाचो अर्थ कितें? कशें जावं शकता? आमी भारतांतलो प्रत्येक भाव भयणी आमी विचार करना,
आवय बापूय विचारक जायना. थोडे तर अशिक्षीत आसलेल्या कारणान तांकां तो विचार करूं शकना. पूण जे शिक्षीत आसा ते सुद्दां हाचेर विचार करना. फाल्यां सकाळीं आमी जर बेंगलोरा आमची जर IT भुरगीं बेंगलोरा गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. फाल्यां जर आमची हैदराबादा गेलीं तांकां नोकरी नाका. मुंबय पुण्यांत गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. काय फक्त गोंयकारा पुरते पोगो बील जावंक शकता? आमी तो विचार करपाक जाय. वॉट डू यू मीन बाय पोगो बील? हाजेर आमी विचार करपाक जाय. हो विचार करपाक पयलींच आमी डिसिजनां घेता ती घेवं नाका. तांकां दाखया. सुदिनाची ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल जातकच मनोजान ताका आपले सडेतोड भाशेंत जाप दिल्या. इतलीं वर्सां गोंयच्या सरकारांत आनी उद्देग मंत्री पद आसूनय ढवळीकारान गोंयकारां खातीर नोकऱ्यो दिवपाचें सांडून भायल्यांक हाडून गोंयकारांचो हक्क मारला. हें सांगतना मनोजाचो राग हाताभायर गेलो आनी ताणें खर उतरांनी ढवळीकाराचेर फोग काडलो. तूं जें म्हणटा की पोगो बील कशें चलतलें, आमचेय लोक बेंगलोराक वयता, आमचेय लोक हैदराबादाक वयता, आनी तुका कसलेय शब्द दिल्यार तुका राग येता. कित्याक आयज तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. तुजो भाव आसलो कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय भोमा पंचायत पडटा. तुजो भाव थंय आमदार आसलो. तूं गव्हर्मेंटान इतलीं वर्सां आसलो. ह्या कुंडय आनी मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान तुवें मडकयचे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी प्रियोळ मतदारसंघातले तुज्या भावान लोकांक कामांक कित्याक लागना? थंय सर्वीस इंडस्ट्रीन लोकांक काम कित्याक दिवंक ना? आमच्या गोंयकारांक हैदराबाद, बेंगलोर आनी खंय जग मारपाक कित्याक वयचें पडटा? तुमी इतलीं वर्सां तुमी गव्हर्मेंटान रावले, येदे व्हडले इंडस्ट्रीज गोंयान हाडले, येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री गोंयान आसा, जाल्यार ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीन ह्या गोंयच्या येदी व्हडली मार्केट प्लेसीस आसा. हांगा मडगांव आसा, म्हापसा आसा, व्हडले व्हडले मार्केटां आसा, फोंड्या मार्केट आसा. ह्या फोंड्यांत तुज्या मार्केटान तूं गोंयच्या भुरग्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक धंदो करपाक, आपलो बिझनस करपाक कित्याक तांकां सक्षम करूंक ना? कित्याक तांकां हातभार लावंक ना? कित्याक तुमी मायग्रंटांक भरून तुमी तांकां हातभार लावन तांकां व्हडले केले? आनी कित्याक आमच्या गोंयकारांक तुमी आमचें गोंय, आमचें घर सांडून, आमच्या आवय बापायक सांडून भायर वचपाक कित्याक लायता? आनी आतां तुमच्या पोगो बिलाक लागून तुमच्या पोटान दुखपाक लागला. मोगो फुडारी सुदीन ढवळीकारान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मतां फोडली आनी मोगोची 2 सिटां उडयली अशें मान्य केल्लें. आरजीक मेळिल्ल्या मतांची टक्केवारी पळयल्यार आरजीच्या हे उज्याची धग ढवळीकाराक बसल्या हें खरें आनी हाचे फुडें बसपाची शक्यताय आसा. पूण आरजीची वेंचणुके पयलींची भुमिका तिगोवन उरतली काय ना हाचेर आरजी पक्षाचो फुडार निमून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सांखळी मतदारसंघातले वेंचणुकेंतले प्रतिस्पर्धी उमेदवार काँग्रेस फुडारी धर्मेश सगलांनी कथीत 50 लाख खंडणी प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान सोमारा सांजे वेळा अटक केल्ली. मंगळारा धर्मेशाक बेल मेळ्ळ्या इतले मजगती लोकांक खरें कितें आनी खोटें कितें हाची पुराय जाणविकाय आसा आनी आपल्याक न्याय मेळ्ळा अशें आपल्याक दिसता अशें धर्मेश सगलांनी म्हणटा. Justice has prevailed. I trust in law. I trust in judiciary. I had cooperated with the police before. I will cooperate in future. Let the people know the truth. People already know the truth. I don't have to pronounce it. Or I have to say it. Sakaikarang sagalank khabar asa and goyakarank sagalank khabar asa. I don't want to comment any more further because I have already told you that justice has prevailed. Truth will come out. Matter is sub judice. The truth will come out. I'm ready to cooperate with the law. That's what I've assured to the court as well as to the police. उच्च न्यायालयान पिसुर्लेच्या खण येरादारींचेर गोवा फावंडेशनान घातिल्ले याचिकादाराक अंतिम थाकाय दिला. गोवा फावंडेशनान पिसुर्लेच्या मीन येरादारी स्थगीत दवरची म्हणून उच्च न्यायालयांत याचिका घातिल्ली. आतां न्यायालयान सरकाराक मिनाच्या मातयेचो दर्जेचो खबर नासतना ही पावणी केली अशी हांचेर सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवपाक सांगला. ही याचिका 20 तारखेक परत सुनावणेक येतली. We have asked for the main prayer. We have asked that the entire auction which took place on 19th of January in favor of Vedanta and this Sesa Resources should be cancelled and set aside.
and we have asked for SIT, Special Investigation Team of the Goa Police, to do a investigation of all the scandals associated with this lease under the direct supervision of the High Court. That is, the SIT will work and report directly to the High Court. या सगळ्या भानगडी भितर सरकार आणि मीन खात्याचे अधिकारी घुसपल्यात असो आरोप गोवा फाउंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारिस हांणी केला. This transportation is being done without any control by Pollution Control Board. And number two, there is no official present from DMG. So the court has said interim relief we are granting, and they have kept the matter for 20th. The Advocate General has admitted that this ore which is being transported is an illegal dump, because he says it is not there in the records. All these dumps which we find anywhere, they are now government property. So we are entitled to e-auction it. This is the response of the Goa government. This is all golmaal that is taking place on a lease with the active knowledge of the Directorate of Mines and Geology and Indian Bureau of Mines. Therefore, we have asked for an SIT investigation into how this lease was operated, declaring extraction of ore, but at the same time, no mining was taking place on the lease. मीन येरादारीक लागून पिसुल्ल्या कांय दिसा फाटी बरोच बोवाळ जाल्लो. गोवा फाउंडेशनाची याचिका गोंय सरकारान केल्ल्या मीन पावणेचेर प्रश्नचिन्ह उबो करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हरिद्वार राष्ट्रीय पावंड्याचेर जाल्ल्या नाच आनी गावपाच्या सर्तीत गोंयान 28 भांगरा पदकां जाल्यार 1 रुपे आनी 1 कांशाचें पदक फावो जाला. टीम गोंय ह्या पंगडान हरिद्वार जाल्ल्या ह्या सर्तीत बायलांनी तशेंच भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार गोंयचे लोकनाच तांणी सादर केल्ले. गोयची ही टीम आहा, टीम गोवा, ही नॅशनल सिंगींग आनी डान्स चॅम्पियनशिपीक हरिद्वार हांगासर रिप्रेझेंट केलेली. गोंयान हेंचें सिलेक्शन जालेलें डान्स कॅटेगरी आनी सिंगींग कॅटेगरींसून. आनी प्राऊड मुमेंट की पयले फावट आख्खी टीम 28 गोल्ड मेडल प्लस 1 सिल्वर आनी 1 ब्रॉन्झ मेडल घेवन येयलेले आसा आनी गोंयान आख्खे चॅम्पियनशीप टॉप केलेली आसा. तशेंच आमी गोंयचो फोक फॉर्म, सांग्याचो ग्रूप आसा आमचो शामखेळेचो, तेच्यानी गोंयचो फोक फॉर्म, मिक्सचर ऑफ फोक फॉर्म आमी थंय हरिद्वाराक प्रेझेंट करून सारकी जजीसांक अमेज केलेले आसा. तशेंच बऱ्यांतले बरे आमचे सिनियर, ज्युनियर प्लस सुपरमून कॅटेगरी, सगळ्या कॅटेगरींनी आमी चडशे गोल्ड मेडल घेवन येयलेले आसा. सोनसड्या वयल्या कोयराचो प्रश्न आमदार दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय तशेंच रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांचे कडेन खासा बसका घेवन सुटावो करतलो अशी म्हायती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिला. कोयर वेवस्थापन मंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत बाबुशान मंगळारा साळगांव कोयराच्या प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या प्रकल्पाच्या कामाची तुस्त बाबुशान केला. गोंयच्या 40 आमदारान हो कोयर प्रकल्प येवन पळोवचो अशी सुचोवणी बाबुशान हेर फुडाऱ्यांक केला. I request all the MLAs, I think one day we will have this thing, in fact, a visit to the garbage treatment plant for them to understand how the plant works. You all yourself must have seen the plant. There's hardly any smell basically if you go to see. I think if you go to the market, there's much more smell in the market than in the plant. Now most important thing is the Sansoda issue. We are here to solve that issue. I will call for a meeting with the stakeholders like Mr. Vijay Sardesai and Mr. Digambar Kamat and Regional. I will call them to the plant. We'll have a meeting here itself and we will solve the Sansoda issue once for all. ह्या 5 वर्साक फोंड्यांत मिनी स्टेडियम उबारतलो अशें उतर क्रीडा मंत्री गोविंद गावडेन दिला. बरोबर पारंपारीक खेळांत लेगीत प्राधान्य दितलो असो क्रीडा मंत्री सांगता. फोंड्या तालुक्यांत पयले फावट क्रीडा मंत्री पद मेळ्ळां. फक्त आपल्याच मतदारसंघाचे न्हय जाल्यार पुराय गोंयचो मंत्री म्हणून काम करतलो. गोंयच्या खेळगड्यांचो फुडार पडझडीत जावचो ह्या उद्देशान क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे सदांच यत्न करतलो अशें ताणें सांगलें. डेफिनेटली ह्या 5 वर्सां भितर बरो तरेचो फोंडेकारांक स्टेडियम मेळटलो हें हांव ह्या वेळाचेर पळयतां. आनी फोंड्यान एक पयल्याच फावटी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान आयिल्ली आहा. त्या तेजो
पुरेपूर फायदो ह्या जावचो सो आनी हें आसा अपेक्षा आहा कारण स्पोर्ट्स सुद्दां लोवर बरेचशे फुडेच्यान आमगेर आसा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हें आसा नवे इन्फ्रास्ट्रक्चराक हात घालचे पेक्षा आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें बरे तरेचें वापरपाक कशें येतलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा खारेवाडो हांगा MPA आनी GCZMA हांणी केल्लें संयुक्त सर्वेक्षण थळाव्यांनी आनी चळवळकारांनी थांबयलें. ही पारखणी कोणीच सांगिनासतना कोणाकूच सांगिनासतना चालू आशिल्ले अशें काँग्रेसीचो फुडारय कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें सांगलें. सर्वेक्षण करचे पयलीं निदान थळाव्यांक विश्वासान घेवपाक जाय अशेंय ताणें म्हटलें. ह्या सर्वेक्षणाक लागून खारेवाडो हांगा वातावरण बरेंच तापिल्लें. नायक आमची थिंग घरा लागून मिटींग घाल्ले जे गोंयकार एसोसिएशनान आमी आज मिटींग घेतली आनी आमी थिंगा मिटींग घालले आनी आमचे किस्तोर बाबा थिंगा सोडो बाकी येयलो शॉपिंग करपाक पयले गाडी घेवन कोण इन्स्पेक्शन देंवताय घरा इन्स्पेक्शन करपाक तेमी सांग कांय खबरच ना आनी कोणा सांगूंक ना ताणें इन्स्पेक्शन येताय म्हणून एटलीस्ट लोकांक पळोवपा जाय नोटीस येवपा जाय कितें तर इन्स्पेक्शन करता म्हाका सांगपा जाय एटलीस्ट वाड्यार कावन्सिलरा पण सांगूं जाय. आय एम फोर्स टू से इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज एका सायडीक सरकारान सांगलां आमी कांय एक्टिविटी अंडरटेक करचे ना टील CZMP इज नॉट फायनलायज्ड आनी हांगा क्वायटली लोकांक कळनासतना some inspection was being undertaken. So we asked them, we reminded them that there is a binding on the High Court. So they have said they will not undertake, but they have requested us that आमच्या पळय कितें कन्सर्न्स आसा फिशरमॅनाचे ते बरोवन घालचे. दत्तवाडी म्हापसा हांगा चंद्रकांत अलनवारकराच्या घराक लागिल्ल्या उज्याक लागून लागसर आशिल्ल्या आनीकूय 3 घरांक उजो लागून लाखाचें लुकसाण जालें. हो उजो मध्यान राती 1 वराचेर शॉर्ट सर्किट जावन लागला असो अदमास घराब्यांतल्या लोकांनी उक्तायलो. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्या. शॉर्ट सर्कीट जाल्लें अशें आमकां कळलेलें कित्याक वायरी कित्याक लागीं तेकून घरा आहा न्ही म्हणून त्या कारणाक लागून ते म्हाका दिसता तें जाल्लें अशें दुबाव म्हाका लागता तो कित्याक शॉर्ट सर्किटान चडशे गजाली घडटा ताका लागून आमी येयले पळयता जाल्यार सगळे हेवटेन भितर सगळे पेटलेले आसले आनी व्हडलो उजो लागलो पळयता जाल्यार भितर सबंद व्हडलो उजो लागला पळयता आनी आमकां भितर वचपाक चान्सूय ना म्हणून फायर ब्रिगेडी फोन मारलो फायर ब्रिगेडी मागीर येयले आनी आमचें घर बी पेटलां आनी डॅमेज जाला पाशे बिशे सगळे जळ्या नळे बी सगळे जळ्या आनी आमचें लुकसाण जालें सादारण अशें 1.5 लाख सुमार लुकसाण जालें. सरकारान लक्ष घालपाचें आनी आमकां कितें तें आमची भरपाय दिवपाची. 4 घरांक आमच्या हें जालें डॅमेज जालें आनी म्हाज्या रुमान बीन सगळे जळोन गेला ते. मयड्यातल्या आताफोंड हांगाच्या मानशेची दारां अनवळखी मनशान मोडून उडयल्यात. ही दारां मोडून उडयल्ल्यान खारें उदक भाजयेच्या मळ्यात शिरला. तशेंच ते सुमार 150 शेतकऱ्यांच्या शेतांत वचून सुमार 2 लाख चौकोन मिटर जमनीचें लुकसाण जालां. देखून ही दारां बेगोबेग बांदून दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केला. मयड्या कालिझोर आशिल्ली ही मानस कालिझोर आताफोंड खाजण टेनंट असोसिएशन ह्या कूळ संघटनेची. संघटनेन ह्या मानशेची फाटल्या डिसेंबरात पावणी करून ही पावणी सिडनी डिसुजाक मेळिल्ली. पयलींच्या पावणीदारान पावणेच्या 3 म्हयन्या उपरांत लेगीत ताबो नव्या पावणेदाराकडे दिवंक नाशिल्लो. डिसेंबराक पावणी जाल्ली सो कोणी पयली मानस घेतलेली सो तांच्यांनी 2 म्हयने मागलेले की आमी ही खूब सगळी खाली करता म्हणून. सो तांच्यांनी पयली मानस मोडलेली सो आमी पयशे घालून दारां घालून आमी रिपेर केली. सो काल आसलें इलेक्शन आसलें सो कोपीचे खूब मोडपाक आसले सो तांच्यांनी केलें सगळी ती नाटकां केल्या सगळी दारां बारां सगळीं व्हांवन गेल्या न्हू. सो ते कोण आसले भुरगे सो ते कितें म्हणटा दारां उदक चड येयलें व्हांवन गेलें म्हणटा. सो व्हांवन गेले जाल्यार वयले फातर खंय गेले वयले फातर गेले न्हू. सो आतां सगळें उदक आतां भरतले आतां व्हडली जरगल उदक आतां फूल येता सो सगळे येवन सगळीं शेतां बी सगळीं पिड्यात. शेतकार कितें म्हणटले आमी केल्या म्हणटले. ह्या मानशेची दारां मोडून उडयल्ल्यान सगळें खारें उदक शेतांनी भरून शेतांत जाल्ली लागवड पिड्ड्यार जातलीच पूण शेत जमनीचेंय लुकसाण जावन शेतांत कांयच पिकचें ना. इतलेंच न्हय तर हे खारें उदक लागींच्या बांयत घुसून बायो लेगीत पिड्ड्यार जातल्यो.
कोणे तरी गुन्यांवकारी प्रवृत्तीन ही मानस मोडून उडयल्या अशी तिडक बॉस्को डिसा हांणी उक्तायल्या. आतां ही उदक बदतलें सगळे शेतांनी वयतले लोकांचे बांयो आहात थिंगर ते बांयांनी वयतले पूण कोणें उडयलें ताका मात खरी रीत ना चिंतप ना कांय ना कित्याक लागून हें करतात. हवामान बदलाक लागून पयलीच गोंयची खाजन शेती इबाडल्या आणि तातूंत भर म्हण अश्यो घडणुको घडूंक लागल्यो जाल्यार शिल्लक उरिल्ली खाजन शेती लेगीत इबाडपाक वेळ लागचो ना. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एडीसीन जोडिल्लो व्याज आणि भूंय संपादनाचे ते 12 कोटी 80 लाख महामंडळान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे दिले आणि 84 लाख रुपयांचो डिव्हिडंड 15 दिसांनी दिवपाचे आसा अशी माहिती ईडीसीचो उपाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगला. सरकाराक ईडीसी माध्यमांतल्यान 13 ते 15 करोडाचो फायदो जाता. महामंडळ सरकारा कडल्यान पयशे घेनासतना वर्सान वर्स सरकाराक पयशे दिता. फाटल्या वर्सा ईडीसीक 73 कोटीचो फायदो जाल्लो. ह्या वर्सा 31 एप्रिल मेरेन 51 ते 52 कोटी फायदो जातलो अशें सदानंद शेट तानावडेन सांगला. ऑन तांचे जे आमचे लँड एक्विजिशन पैसे असतात सरकाराचे त्याचे 12 कोटी 80 लाख ह्याच आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे दिल्ले आसात आणि डिव्हिडंड जो आसा तो 84 लॅक्स डिव्हिडंड होय आणि एक 15 दिसा भितर आम्ही ते दिवपाचे आसात आणि त्यामुळे सरकाराक एकूण वर्साक आम्ही ईडीसीच्या हातूंतल्यान एक 13 ते 15 करोड इतले आम्ही दितात आणि एक अशें कॉर्पोरेशन आसा की जे कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान पयशे न घेता उलट एव्हरी इयर सरकाराक कंट्रीब्यूट करता. येस, लास्ट इयर ईडीसीचे प्रॉफिट 73 करोड जाल्ले. ह्या वर्सा बाय 31 इट विल बी अराउंड 51 to 52 करोड. परत एकदा ईडीसीच्या एंटायर टीमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि ईडीसी कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन नॉट ओन्ली म्हणजे आपल्या कॉर्पोरेशनाचें काम करता त्या बरोबर गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो CMRY वेगवेगळ्यो स्किमी राबयता. आमच्या हे फावटी तर आमची अपेक्षा त्यांच्या कडल्यान आनीक वाडल्या. आमी जेका म्हणटात की फक्त ते मुख्यमंत्री रोजगार योजना दितले हे फावटी ते हँड होल्डिंग करतले. गांवांतल्यान वचून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन सुरू जावपाक शकता हाच्या खातीर ते वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाचे आसा. तांच्या पुराय टिमीचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन. गोंयकारांनी तांकां जाय ते सरकार वेचून दिला. म्हजी भुमिका विरोधी पक्षा वांगडा आसा अशें विधान विजय सरदेसाय हांणी केलां. विजयाचे हस्तुकी मंगळारा विद्यानगर ते आखे वाठारा खातीर उदकाची पायपलायन घालपाच्या कामाचो शुभारंभ जालो. फातोर्डा मतदारसंघात 21 कोटी रुपया मोडून वेगवेगळी उदरगतीची कामां सुरू जाल्यात अशी माहिती विजयान दिली. उलोवपाचें आशिल्लें आमी असेंब्लीन कितें उलोवपाचें आसलें तें उलयलां. पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व. लोक हे सगळे जाणा आसतना लोकांनी कितें करपाक तें केलें. वर्क इन प्रोग्रेस. नवो सरकार ओल्ड सरकार तोच उरला. फायनली इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. कंटिन्यू 1 किलोमीटर 1.05 किलोमीटर पाईपलाईन आम्ही घालतात कला फॅब जंक्शन टू गोगोळ जंक्शन हे आमचें काम. नॉर्मली विद्यानगर एरिया आणि सराउंडींग एरिया प्रेशर वाडटलो आनी लोकांक सगळ्यांक उदक ना. ह्या गरमेच्या टायमार लोकांक उदक पावोवप सफिशियंट क्वॉन्टिटी आनीक बरे भशेन पावोवप हें म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट काम. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत बहुजन समाजाचे 5 मंत्र्याचो भोवमान सुवाळो 15 एप्रिलाक गोमंतक बहुजन समाजान आयोजीत केला. वेंचणुकेत 12 आमदार वेंचून आयिल्ले, तातूंतल्या 5 जाणांक मंत्रीपद मेळ्ळां. ह्या वेळार गोमंतक समाजाचो अध्यक्ष आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. बहुजन समाजाक विधानसभेत आरक्षण दिवचे अशी मागणी बहुजन समाजाच्या अध्यक्षान आनी हेर वांगड्यांनी केला. 15 तारखेक ह्या म्हयन्याचे आमी एक फेलिटेशन प्रोग्राम दवरला. तुमचे कडेन येवपाचें कारण म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे जवळ जवळ 12 MLAs आयज निवडून येयल्या आनी तेतुर्ले जवळ जवळ 5 जाण आमचे मंत्री जाले. गोमंतक बहुजन समाजान ठरयलें की ह्या लोकांक आमच्या समाजांच्यान ते निवडून येयल्या तांकां एक कळीत करपाक आनी तेंच्यांनी आमची वळख करपाक लागून आमी हो तेंचो सत्कार सुवाळो दवरला. पेडण्या वाठारात 2017 बांदिल्लो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पंचधातूच्या पुतळ्याचे उक्तावण आजून मेरेन करूंक ना. हाचेर कोणाचें लक्ष ना. पुतळो बांदून 4 वर्सां जावन गेल्ल्यान आनी उक्तावण वेळार करूंक नाशिल्ल्यान सायडीन जो दुरीग आसा तो मोडपाक पावला.
थळावा आमदार प्रवीण आलेकरान बेगोबेग बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचे उक्तावण करचे आणि गार्डनाचे सोबितीकरण करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. भेटलेलं आहे, पण त्यांनी सुद्धा ह्या आपल्या शिडीच्या बाबतीत त्यांनी काम केलेलं आहे आणि आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे त्याच्या पूर्वी इलेक्शन होण्याच्या पूर्वी की जे हिथं जे काय आहे म्हणजे हिथं सभोवती जे गार्डनमध्ये जे काय पाहिजे की आमची मागणी अशी आहे की गार्डनमध्ये काय नाही की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटामध्ये इथं ते वाद जे आहे त्याच्यामध्ये ते शोभीकरण गुलाब वगैरे शोभीकरण जे झाडं जे आहे ते इथं ठेवण्यात यावी जेणे कायमस्वरूपी आणि तिथलं ते नगरपालिकेने ते कामगार आहे किंवा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे कामगार आहे जेणेकरून प्रवीण आलेकरांना इथं ह्या लक्ष देऊन हे शोभीकरण करावं अशी माझी मागणी आहे. ही असली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.